या प्रोजेक्ट इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन आमी हो प्रोजेक्ट केला. इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी आशिल्ली GSIDC गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. प्रोजेक्ट कंसल्टंट इज LKS इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड. कॉन्ट्रॅक्टर इज डेकोर होम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड. ताजो कंप्लीटली कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज 33 crores फ्रॉम 68 lakhs. सायकल ट्रॅक 2.5 किलोमीटरचो सायकल ट्रॅक आशिल्लो. त्याच बरोबर साइडवे ट्रॅक विच इज साइड वॉक विच इज 4.5 किलोमीटर्स एवरेज विथ. ओके, रिटेनिंग वॉल ऑफ द कॉन्क्रीट वॉल काडला. ताका परत बॉर्डर वॉल्स आम्ही कम्प्लिटली काढल्या. स्ट्रीट लाईट पोल्स आणि कम्प्लिटली 15 मीटरचं स्पेसिंग्स आसा. आणि अशा पद्धतीत पुराय प्रोजेक्ट अजूनही कंप्लीट जावंक ना. बट तरी असताना सुद्धा आयज या प्रोजेक्टाच्या हाफ प्रोजेक्टाचे आम्ही इनॉग्रेशन केला. पुराय प्रोजेक्टाचे इनॉग्रेशन परत केन्ना तरी खूप मोठ्या प्रमाणात आणि व्हडा प्रमाणात हाचे इनॉग्रेशन करतले. आज योगा डे म्हणून तर आम्ही तपोलोक योगा विच इज इन योगा क्षेत्र हाचे उक्तावण सगळ्यात पयलीं ज्या गेटींतल्यान आमी एंट्री केली ताका आमी तपोलोक योगा क्षेत्र अशें म्हटलेलें आसा. ताच्या दोनूय दाराचेर आमी सिंहद्वार लायन गेट हे तुमकां दुसरे वाटेन दोन लायन जे दिसले हे दोन्ही लायन गेट जो एका काळार कदम काळ जेन्ना हांगासर आशिल्लो तेन्ना अशा पद्धतीचे लायन तुमकां वेगवेगळे कडेन दिसताले आणि वेगवेगळ्या देवळाच्या दाराचेर अशाच पद्धतीचे तुमकां सिंह लायन जे आसा हे थंय दिसतले. ताच्या फुडें येयल्या उपरांत तुमकां जो दिसलो तो इट इज एन योग सेतू. आज योगा डे म्हणून त्या निमित्तान जो योग सेतू आमकां योगा खूप मोठ्या प्रमाणात मांडवीच्या काठाचेर आणि या गोमंत भूमीत ही योग भूमी करपा खातीर ही भोग भूमी नासून ही योग भूमी आसा. आणि तेच करपा खातीर आयज आमी योग सेतू म्हणजे ब्रिज हो आमी हाज्या फुडलो ताका नामकरण केला आणि हाज्या फुडें ही योग भूमी म्हणून नांवां रुपाक येतली. ताच्या फुडें येता आसतना आमी एक स्तंभ जाका आमी योग स्तंभ म्हटलो ताचें आमी इनॉग्रेशन केलें. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड इट इज एन हो हार्मोनियस ह्युमॅनिटी गोंयांत दाखोवपाचो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड हो योग सेतू आमी इनॉग्रेशन केलो. ताच्या फुडें येवन आमी योग दालन त्या योग दालनाचे म्हणटा वेगवेगळे योगा कशा पद्दतीत गरज आसा आणि आमी जाका म्हणटा की योग क्षेत्रांतल्यान एकदम क्षेत्र कशें गाठपाचें हे योग दालनांतल्यान वेगवेगळे पिक्चर्स आणि वेगवेगळे डिस्क्रिप्शन योगाचे हातूंतल्यान आमी मेन्शन केल्ले आसा. नेक्स्ट विच इज एन योग मंडळ. आपणाक त्या कंप्लीट हातूंतल्यान जेन्ना जेन्ना योगा करपाक जाय त्या सगळ्या लोकांक भुरग्यांक येवन हांगासर योगा करपा खातीर आमी योग मंडळ तयार केल्ले आसा. ताज्या उपरांत जो योग पाथ जेचेर आमकां चलपाक आणि चलता आसतना प्रत्येक लेफ्ट सायडींतल्यान तुमी पळयलें की सूर्य नमस्कारांतले प्रत्येक सूर्य नमस्कार आणि योग मुद्रा थंयसर करून ज्यो दाखयल्या तेन्ना प्राणायाम क्षेत्र तुमकां पळोवपाक मेळटा. प्रत्येक मुद्रा तुमी थंयसर पळयता. आणि त्याच्या उपरांत अष्टांग योग क्षेत्र हे दालन ते अष्टांग योग क्षेत्र अजून कंप्लीट जावंक ना म्हणूनय तेजे म्हणजे आसन प्राणायाम ही सगळी आसनां जी आहा ती आमी अष्टांग योग क्षेत्र ते पुराय कंप्लीट करपाचें आसा. आणि फुडें वचून आमी गोमंत भूमी जनक श्री परशुराम ही गोमंत भूमी परशुरामाच्या हातूंतल्यान निर्मिती जाल्ली ही आख्यायिका आसा. आणि त्या आख्यायिकाच्या निमित्तान आज परशुरामाचो खूप व्हडलो स्टॅच्यू आमी अजूनही कंप्लीट जावपाचो आसा. पेंटिंग्स आनी हे सगळे तेजे कंप्लीट करपाचे आसा. आज तेजो आमी फावंडेशन स्टोन घातला आणि फुडल्या काही काळात तो गोमंत भूमी जनक परशुराम हे कंप्लीटली कंप्लीट केले वयतले. अशा पद्दतीत आमी गोंय ही दक्षिण काशी म्हणून ओळखली वयची योग भूमी म्हणून ओळखली वयची. हाच्याच खातीर अशा पद्दतीचो स्मार्ट सिटी पणजी ह्या वतींतल्यान हो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता आसतना मनाक खूप खोस भोगता. पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांनी विशेष करून स्कुलाची हायर सेकंडरीची भुरगीं हांच्यांनी हो परशुराम गोमंत जनक परशुराम भूमी ही आणि योग भूमी योग सेतू योग मुद्रा ह्यो सगळ्यो पळोवपाक येवच्यो. आणि म्हाका दिसता की बाबुशान आत्तां म्हटलां तशें दोनापावलच्या जेटीचेर ज्या पद्दतीची गर्दी टुरिस्टांचें अट्रॅक्शन ज्या पद्दतीच्या त्या भूमीचेर जाता ताच्याय पेक्षा चड खूप मोठ्या प्रमाणात लोक
हांगासर येतलो ते चडांत चड ताजे मार्केटिंग आनी चडांत चड टुरिस्ट हांगासर कशे येवचे हाच्या खातीर म्हाका दिसता स्मार्ट सिटी आनी सीसीपी हांच्यांनी कंबायनली येवन हो प्रोजेक्ट मेंटेन करपा खातीर आनी चडांत चड तो हायलायट करपा खातीर हाच्या फुडें सरकाराचो प्रयत्न आसतलो आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत हो प्रोजेक्ट करपा खातीर आमचे जीएसआयडीसीचे सगळो स्टाफ इन्क्लुडींग म्हणजे हरीश संदीप बाकीचे सगळे ज्युनियर इंजिनियर सगळ्या जाणांनी खूब मोठे कश्ट घेतल्या